म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचें अनाउन्समेंट म्हादय प्रवाह म्हणून जो काल सेंट्रल गव्हर्मेंटान केला हो एक गोंयचेर व्हडलो फावोर केल्ले भशेन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत दाखोवंक सोदता. पूण एक सत्य परिस्थिती म्हणटा ती अशी आहा की ह्या मुखेलमंत्र्यानूच सांगलां की कर्नाटकान उदक डायवर्ट केलें म्हणून. आनी आतां सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणल्यार जें वयलें इंजीन हें डबल इंजीन सरकाराचें हें वयलें इंजीन डायवर्ट करता attention from the fact that Karnataka is diverted Maday. And central government has colluded and our chief minister has colluded by it. This is basically done to distract our attention. म्हळ्यार आमचें जें सगळो फोकस एक डिमांडाचेर आसूंक जाय. जो डिमांड कितें आमचो की DPR जो एप्रुवल दिला सेंट्रल वॉटर कमिशनान हो DPRाचो एप्रुवलाचें परमिशन तुम्ही विड्रॉ करा हो आमचो डिमांड आहा. ह्या डिमांडा कडच्यान एटेन्शन डिस्ट्रॅक्ट करपा खातीर हो एक अनाउन्समेंट केल्लो आसा. दिस इज जस्ट अ टॅक्टीक टू फूल गोवन्स.